काँग्रेसीच्या कार्यकारिणी बसकेत नेमके कितें घडले ताची भितरली खबर प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान काढली। 1.5 वर्साच्या मोठ्या गॅपा उपरांत ही बसका जाली। बसका इतली उसरा कित्याक काय एल्विस गोमसान विचारिले, मात ताका खंय जाप मेळ्ळी ना। काँग्रेस कार्यकारिणीत प्रदेशाध्यक्ष पाटकराचेर फार। पाटकर सिलेक्टिव्ह भलायकी मंत्र्याचेर टिका आनी मुख्यमंत्र्याचेर वगी रावता म्हूण आरोप जालो। काँग्रेसीक मुख्यमंत्रीच कंट्रोल करपाक लागिल्ल्याचे लोकां मदीं चित्र जाला म्हूण गिरीश उलयलो। गिरीश म्हणटा काँग्रेसीन सिलेक्टिव्ह रावन जावपाचें ना। राणे, माविन आनी सीएमाकूय एक्सपोज आनी टार्गेट करचे पडटले। पाटकरान आरोपाची जाप दितना आरोप सारके ना आसल्यार सिद्ध करचे म्हूण आव्हान दिलें। बसकेत पाटकरा आड आवाज चडयलो तो एके महिला फुडाऱ्यान। एके महिला काँग्रेस फुडाऱ्यान पक्षाच्या कार्यपद्दतीचेर आक्षेप घेतलो। काँग्रेस तुमची कंपनी अशी चलोवंक नाका, सगळ्या सिनियरांकूय विश्वासात घेवचे, उपरांत निर्णय घेवचे म्हूण मागणी केली। लोक बीजेपीचेर बेजार आसात म्हूण ताचो काँग्रेसीक फायदो मेळपाचो ना। लोकां मदीं वचून विश्वास जिखपाचो पडटलो। फक्त बीजेपी आड आशिल्ल्या भावनांचेर पातयेवन रावनाकात म्हूण सुनील कौठनकार उलयलो। कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो मूळ मुद्दो काँग्रेसीन काडिल्लो, मात आप पक्षान तो योग्य तरेन उखलून धरिल्ल्यान तांचोच मुद्दो कसो दिसपाक लागला म्हूण गिरीशाचो सल्लो। मजगतीं आमी ह्या प्रकरणा वयल्यान काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडपाचो प्रयत्न केलो, मात तो उलोवंक तयार ना। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।